कितलीही माहिती खंयच्यानूय एकठांय करपाची. हम्म. मागीर ती टीव्ही चॅनला वयल्यान आसूं, ती वर्तमानपत्रांतल्यान आसूं, ती हांव आनी तूं गजाली मारतना आसूं, कशी आसूं ती माहिती एकठांय करपाची. त्यामुळे हांव जॉटिंग्स करून दवरता आनी ती जॉटिंग्स म्हजे कडेन खूब जाल्या. फक्त सुदैवान थोडीशी बुद्धी आशिल्ल्या कारणान खंयचें जॉटिंग खंय आसा तें हांव जाणा. तें सोदचें पडना आतां. बरोबर. रद्दी जावना ताजी अजून, ती जॉटिंग्स आसा. ताका लागून ती खंयची जॉटिंग्स ह्या कार्यक्रमाक घेवंक जाय ही पयलीं एकठांय खंयची करता. जॉटिंग खंय वापरप हेय महत्वाचें. हय, ती सगळी एकठांय करता. मागीर जी कार्यक्रमाचो सिक्वेन्स आसा त्या प्रमाणे ते असो एक अनुभव आहा दोतोर खंयचा जंय सगळें तुमकां सांबाळचें पडलें, असो जालो कार्यक्रम की तुमचे आतां तुमी सांबाळपाक जाय. खूब कार्यक्रम जाता तशे की सगळे आयत्या वेळार मागीर सगळे म्हाकाच सांबाळचें पडटा. आनी आतां कांय कडेन तर अशें जाता की तूं सगळ्यांक जाणा न्ही, सगळें तूंच कर म्हणून. तुमी येतले म्हणटकीर ते तुमचेरूच सोडून हय, वतात. तूं सांग तें आमी करता अशें. तूं सांग आमकां कितें करपाचें तें आमी करता. तूं सांग तशें करता म्हणटात ते. आमकां फक्त एक हे स्मरणिकेचें उद्घाटन तें आमचें करपाक जाय. ताका लागून बाकीचे तुमी जाय तशें करून घेयात. बाकीचे अरे पयलीं स्वागत गीत म्हणटले म्हणटा. मागीर सोंपयतना कितें म्हणुया, नॅशनल एंथम म्हणुया, ना म्हणचें पडटा जाल्यार म्हणटा आमी, तशें कांय ना. सो सगळ्यांक करचें पडटा. पूण म्हाका तातूंत दुख्ख कांय दिसना. केन्नाय प्रोग्राम करतना आयोजकां बरोबर भेदभाव आपले भेदभाव हें जाला, कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या खूब जाल्या की तुमकां असो करपाक पण हें अशें करप न्ही आनी हांव करचो ना. हय, खूब फाटी जाला आनी हांव वचूं ना. खूब न्ही, 10-12 कार्यक्रम तरी हांवें सांगल्या की तूं म्हाका इन्सिस्ट करता जाल्यार हांव येवचो ना म्हणून. तूं दुसऱ्या कोणाक तरी व्हर म्हणून. हांव येवचो ना कित्याक हें म्हाका पटना अशें जालां. पूण हांव आयोजकांक पयलींच सांगता की अकस्मात लिडर म्हणून आमचे कडेन आसतात थोडे. मागीर तो पयलीं खूब असतात. हय, तो पयलीं खंयच नासता. पूण तूं जसो थंय सूत्रसंचालन किंवा रावलो की तो अकस्मात येता आनी तो पळय एक आयला पळय तो आमचो पंच, ताका एक हार दिवं जाय म्हणटा तो, तुरो ताका एक दिवं जाय अशें म्हणटा तो वता. कोणाचें आयकपाचें? ताका दिलो ना जाल्यार कितें जातलें हें कळना. कित्याक गांवांतलें राजकारण आसता तें, हें म्हाका कळना न्ही. दितलो जाल्यार कोणें दिवपाचो? पयलीं हांव तें करतालो, तें सांगता हय दिता म्हणटालो आनी करतालो. मागीर म्हाका कळ्ळें हे अकस्मात लिडर, हांकां कांय व्हडलो वालोर नासता. हांव आतां म्हजी पद्दत अशी की हांव आयोजकांक सांगता म्हाका एक लायझन ऑफिसर म्हणटा तसो मनीस दी. हांव फक्त ताजें आयकतलो. स्टेजीर म्हाका इन्स्ट्रक्शन्स फक्त तो दितलो आनी कोण दिवचो ना म्हाका. ताजेच आयकुपाचें. हांव फक्त ताजें आयकतलो. बाकी चुकलें जाल्यार तो जबाबदार, हांव न्ही. ताणें सांगता तितलें हांव करतलो, बाकीचें नाका. आनी पड्डो उगडच्या पयलीं केदोय मनीस आसूं, पड्डो जाल्यार बंद आसत किंवा हांव पर्सनली थंयच्या लोकांक मेळटा आनी तांकां सांगता भितर पळोवन कितें हातवारें करनाका. खूब जाणां संवय आसता. खूब जाणांक कित्याक संवय आसता की आपले कडेन लोकांचें ध्यान येवचें हो तातूंतलो एक मुख्य भाग. काम कांयच नासता. पूण आपूण एक कितें तरी केलां अशें लोकांक दाखोवपाचें म्हण ते सुशेगाद बशिल्ले आसतात, अकस्मात अशें करता. आनी हांव भयंकर इरिटेट. सो हांव पयलीं तांकां सांगता तुमी स्टेजीर बसतले, कार्यक्रमाची जबाबदारी म्हजी. समोर बसून हासरें तोंड करून बसात. ती तुमची जबाबदारी. हांगा सगळें वेवस्थीत जातलें. भितर पळोवन इन्स्ट्रक्शन्स दिवं नाका आनी म्हाका तर आपोवच नाका. हांव येवचो ना. म्हाका कांय सांगू नाका. जर सगळ्यांत चड दबाव कोणाची मुलाखत घेतना येयल्लो? इतली दिग्गजांची मुलाखती घेतल्यो आनी तुमी तर बरी मुलाखती घेतात. बरी मुलाखत घेतना कोणाचो दबाव आयिल्लो? म्हाका डॉक्टर अनिल काकोडकरा बरोबर आयिल्लो. अनिल काकोडकर कित्याक एक तर ताज्या विशयांतलें ज्ञान म्हाका ना आनी ते अभ्यास केल्यारूय समजपा सारकी परिस्थिती न्ही. बरोबर. त्यामुळे ताणें जें काम केलां त्या कामा बद्दल ताजी मुलाखत घेवची काय ताजी एक टोटल फॅमिली मुलाखत घेवची. कित्याक एक व्हडल्या मनशाचें फॅमिली लायफ कशें आसा हाजें कुतूहल आसता सगल्यांक आनी ते सांगनात. तर तशी घेवची हें एक द्वंद्व म्हज्या तकलेन खूब दीस सुरू आशिल्लें. लोक कितें म्हणत काय फॅमिलींत इंट्रस्ट आसा काय लोकांक, काय ताजे फक्त ते रिएक्टर आनी हे हाज्याच बद्दल उलोवं. थंय हांव कमी पडटलो म्हणून हांव 100% जाणा आशिल्लो. म्हणून हांवें मागीर ताजी जी मुलाखत हांवें प्रकट मुलाखत घेतली, जाचेर मागीर 2 पत्रां आयलीं बरोवन की फॅमिली मुलाखत घेतली आनी ताका ताज्या बद्दल विचारूं जाय आशिल्लें म्हणून. पूण ताका एक कारण आशिल्लें की ताजी आवय, ताजी भयण, ताजी बायल आनी तो स्वता हें एक इतलें वेल नीट म्हणटा तशें कुटुंब आसा. हांव खूब लागच्यान वळखता त्या कुटुंबाक. तर तो प्रवास एक अतिशय वेगळो प्रवास.
कशें हें सगळें घडलें बरोबर, तें बरोबर. त्या अनुशंगान हांवें ती मुलाखत घेतिल्ली पूण एक तकलेर प्रेशर आशिल्लें पट्ट करून खंयचोय प्रश्न चुकून सुद्दां म्हज्या हय. तोंडांतल्यान जाल्यार एक शब्द हेवटेनचो तेवटेन वचत येद्या व्हडल्या मनशा बद्दल बरोबर. किंवा ताज्या कर्तृत्वा बद्दल जाल्यार तो मनीस आपल्याक वायट दिसला अशें म्हणून तोंडार दाखोवपी न्ही ना. आनी केन्ना सांगचोय ना तो बरोबर. पूण तें म्हज्या हातून घडचें न्ही हाज्या बद्दल हांव भयंकर कॉन्शियस आशिल्लो Conscious आशिल्लो. थ्रू आवट कंटिन्युअसली देड वर हांव कॉन्शियस आशिल्लो की अरे हें हो शब्द असाच येवपाक तो शब्द असो, तसाच येवपाक. सामको सामको हम्म. सो तें खूब खूब प्रेशर आयलें अशी खंयची मुलाखत आसा की जंय तुमी चिंतलें ना की कॉन्ट्रोवर्सी बी जातली पण जावन पडली मे बी मिडिया कॉन्ट्रोवर्सी न्ही पण इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सी जाता खूब फावटी. इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सी नाटका बद्दल विजय तेंडुलकराच्या मुलाखतीन जाल्ली हम्म. विजय तेंडुलकरांची जवळ जवळ 1.5 वरांची मुलाखत जाल्ली कला अकादमींत थंय वयर घेतिल्ली हांवें तातूंत एक ताज्या लेखना बद्दलूच कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली की अशें म्हणटात की विजय तेंडुलकर खूब इन्स्ट्रक्शन्स दिता कंसांत हय, दिग्दर्शकाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता आनी दिग्दर्शकाकूच आपल्याक जाय तसो बांदून दवरता ताजेर हांवें प्रश्न विचारिल्लो आनी मुलाखतीचें म्हजें एक धोरण अशें आसा की हांव ज्याची मुलाखत घेता हांव ताणें सांगिल्ल्याचेर हांव कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करिना म्हणजे हांव ताका क्रॉस करना हांव दुसरो प्रश्न विचारता म्हाका पटलें ना जाल्यार त्या जाग्यार पटलें ना म्हणून सांगना हांव बरोबर. तेंडुलकराक सांगलें हांवें की हें तुमी म्हणटात तें अशें न्ही तें अशेंय म्हणटात तुमी आसात उदाहरणां दिलीं ऑफकोर्स तो ग्रेट न्ही ही हॅड इज ओन एक्सप्लेनेशन्स की हें आपणें कित्याक केलें हें आपणें कित्याक केलें हें आपणें कित्याक केलें पूण जाली एका मुद्द्याचेर आमी बरें 5-7 मिनटां उलयताले तुमकां खूब जाणांचो सहवास मेळ्ळो कुसुमाग्रज धरून सगळ्यांचो हय अशी खंयची व्यक्तिमत्व आसा जांचो तुमचेर खूब प्रभाव पडलो तांच्या सान्निध्यांत रावन कुसुमाग्रजाचो म्हाका तसो सहवास मेळ्ळो ना कुसुमाग्रजा समोर हांवें एक कार्यक्रम फक्त केलो आनी 10 दिसांनी ते गेले हय म्हणजे एकूच कार्यक्रमा पुरतो त्या मनशाक पूण त्या मनशाच्या अनेक वर्सां सहवासांत राविल्लो एक मनीस गोंयांत आसा तो म्हणजे रामकृष्ण नायक बरोबर रामकृष्ण आका बरोबर तर त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान रामकृष्ण आकाच्या सहवासांत हांव खूब आयलो आनी त्यामुळे इनडायरेक्टली कुसुमाग्रजाची फिलॉसॉफी कुसुमाग्रजाचो जिवना कडेन समाजा कडेन पळोवपाचो ताजी एक नजर हे रामकृष्ण आका कडल्यान कितल्योश्योच गजाली हांवें आयकल्यो आनी त्यामुळे कुसुमाग्रजाचो इनडायरेक्ट इन्फ्लुयन्स एक आनी खंयची अशी व्यक्तिमत्व जांच्या सान्निध्याचो प्रभाव पडलो पणशीकर पणशीकराच्या सान्निध्याचो म्हणजे असो प्रभाव पडलो ना ना पणशीकराच्या सान्निध्याचो म्हजो तसो सान्निध्याचो थिएटरांत प्रभाव पडलो चड म्हणजे दामू केकरेचो हय खूब खूब प्रभाव पडलो नाटका बद्दल मूलभूत विचार कसो करप नाटक पळोवप कशें हें दामबाबा कडल्यान खूब चर्चा खूब शिकयतालो तो म्हाका मागीर गजालींनी शिकयतालो गजाली ताणें खूब सांगिल्ल्यो गजाली म्हजे कडेन आजूय बरयल्ल्यो आसा आनी त्यो घट्ट तकलेन आसा हय तर आज जेन्ना तुमी गोंयच्या नाटका कडेन पळयतात म्हाका तुमी बरे खूश दिसनात खूब फावटी उलयतनाय जाणवता कित्याक तूं हांव वाद करपाक सोदना परत ओरिजिनल प्रमोद हांव वाद करपाक सोदना पूण ह्या गजालीचेर अधिकारवाणीन उलोवपी तुमी आसात न्ही म्हाका गोंयच्या नाटका बद्दल खूश ना असो न्ही कांय वेळा कितें आसा की आमी म्हणटात न्ही शेटीन कान तोपचे पडटा म्हणून तुमची सारकी दोतोरान दोय उगडिल्ले बरे न्ही हांव खूश ना असो न्ही किंवा ना खूश आसा असो न्ही पूण अल्पसंतुष्टपणा जो एक आयला ताजे बद्दल म्हाका वायट दिसता म्हाका राग येता खूब अल्पसंतुश्ट जाले आमीच करता तेंच व्हडलें दुसऱ्याचें कांय पळोवप ना जें पळोवप तें सुद्दां तातूंत चुको काडूंक पळोवप तातूंतलें बरें कितें आसा तें पळोवपाचें ना आमकां डॉक्टर अशोक रानडेन सदांच सांगिल्लें आयुश्यांतल्यो वायट गजाली ह्यो बरासर लक्षांत उरतात केन्ना कोणें तुका थापट मारिल्लें तूं केन्नाय विचार तो सांगता तुका म्हणून आपूण केन्ना रडिल्लो तें सांगता तूं हांसलो कितल्या फाटी आनी कित्या खातीर तें विचार राव म्हणटा तो पळयता सो मुळांत बऱ्यो गजाली कमी घडटात वायट गजाली चड घडटात आनी त्यो लक्षांत उरतात तर तो म्हणटालो ताणें आमकां सांगिल्लें की पड्डो उगडल्या बरोबर पयलीं नेपथ्य बरें कितें आसा तें बरोवन दवर तातूंत चुको कितें आसा पळय त्यो तुका लक्षांत उरतल्यो
सो पयलीं चूक सोदूं नाका. एक्टर खंय कमी पडलो तें सोदूं नाका. ताजे कडेन कितेंय तरी बरें आसतलें, तें बरें सोदून काड. म्हाका एक संवय लागल्या तें बरें सोदून काडपाची. तर म्हाका दिसता ती एक संवय सगळ्यांनी लावंक जाय की हांगा टिका कित्याक करप लागून जाता अशें? नकळो हांव कित्याक लागून जाता तें, पूण जाता खरें. टिका करप म्हणजे आपूण कोण तरी एक व्हडलो त्या फिल्डांतलो ही दुसऱ्यान केल्ली टिकाय सहन करपाची वृत्ती कमी जायत गेली. आनी कमी जायत म्हणजे कांय वेळा ती टिका अनाठय दिसता. मागीर टिकाच करप बरें कांयच ना तातूंत हम्म. अशें दिसता न्ही. जो करता पळय तोय कितें पिसो नासता न्ही. बरोबर. ओगीच कोणी येता आनी नाटक करना न्ही. अल्पसंतुष्ट जाता जी गजाल म्हळी तुमी, हय, अल्पसंतुष्ट ती जाता. अल्पसंतुष्ट खंयच्यान येता? ती म्हाका दिसता ती आमच्या बेसिकली वृत्तींतल्यानूच येता. हांगा गोंयकारांची वृत्ती हय, आसत गोंयकारांचे. हांगा वर्तमानपत्रांत 2 पत्रां बरयता तो साहित्यीक जाता. 4 कविता बरयता तो कवी जाता. ताका बक्षिसाय मेळटात, बरोबर पुरस्कार मेळटात ताका. बरोबर. हय, मागीर आमी हांगा 2 संगीत कार्यक्रम जाले काय तो पंडीत जाता. हम्म. म्हणजे हें जालें आसत जाल्यार ती अल्पसंतुष्टपणान येतो. आमी आमची बाईक भितरच उरल्यात, सामकें उरल्या आनी आनंदान तातूंत. आनंदान उरल्यात. ती म्हाका मजा दिसता. म्हणजे तातूंत आमी आनंद मानता आनी अभिमान मानता. आणि तातूंतल्यानच आमी त्या बायची भितरच आमी पुरस्कार वाटून घेतात, सगळे पदवी वाटून घेतात, सगळें करतात. हाज्या पलीकडे एक व्हडलो दर्या आसा. त्या दर्यांत उडी थंय गेल्यार आमी शेणटले हो भंय आसा काय हांव नकळो. हाची जाणीव आसा. जाणीव ना. मुळात ते दर्यांत वचपाची इच्छाच ना. हांगा आसते बरें. काय लोक तर अशे काय आसा दर्या आसा म्हणून मान्यूच करपाक तयार ना. होच दर्या म्हणटात ते. काय तुम्ही अशें म्हणटात की त्या दर्याक गेल्यार आपूण शेणटले खबर आहा म्हणून होच दर्या म्हणटात? शेणटले हे खबर आसा 100%. 100% शेणटले हे खबर आसा. ताका लागून एक भयानूच थंय वचनात. पूण कांय जाणांक तो दर्या आसा म्हणून मान्य करपाची गरजूच दिसना. अशे लोक हांवें पळयले आसा म्हणून दुख्ख दिसता म्हाका. वाचन तर आमी आतां सदांच म्हणटा वाचन संस्कृती कमी जाल्या, फुडली पिढी वाचना विचना. अरे वाचना अशें कशें? मुळात आमी घरा कितले लोक वाचतात? बरोबर. ती एक शिस्त न्ही, ती एक संवय. संस्कृती जनरेशन टू जनरेशन तयार जायना न्ही, ती घरांतल्यानय तयार जाता. घरांतल्यान तयार जाता न्ही. संस्कृती बदलतली, सगळें बदलतलें. पूण मुळात वाचन तें तूं वर्तमानपत्रूच वाचूंक जाय अशें ना. बरोबर. तुका चॅनल पळोवंक जाय न्ही. न्यूज कित्याक पळयना तूं? एक तरी न्यूज कित्याक आयकना? साहित्य हे फक्त पुस्तका पुरती मर्यादित आसना न्ही, खंयच्यानूय मेळटा. खंयच्यानूय मेळटा. बरोबर. ते खंयच्यानूय मेळोवपाची जी एक हें आसा पळय, जिज्ञासा आसा पळय, तीच ना. आनी ताची गरज दिसना. म्हाका सदांच दुख्ख जाता तें ताची गरज दिसना. म्हाका एक प्रभाकर कारेकर सदांच सांगता जितेंद्र अभिषेकी बद्दल की 4 ताजो रियाज सुरू जातालो आनी एकदां हे इंदूरच्यान फांतोडेर दमून नॉन रिजर्व कंपार्टमेंटान बसून संडासा कडेन बसून ताका जागो करून दिलो आनी हे फांतोडेर 2:30 आयले आनी न्हिदले. 4 हाणें उठयले, उठ रे म्हणून. न्हिदता कितें? रियाजाक उठ म्हणून. हो म्हणलो आपूण कांसात जाणां बुवा रियाज करूंक जाय काय म्हणून. ताणें विचारलें, म्हणलो जेवता मरे तूं? फांतोडेर म्हणलो अर्दवट न्हिदेंत आपूण आसा हो विचारता जेवता मरे? हय बुवा म्हणून सांगलें. कितल्या फावटी जेवता रे म्हणलो. 2दां जेवता बुवा. कित्याक जेवता रे? कितें म्हणून सांगतलो? भूक लागता म्हणून जेवता म्हणलो. हय मरे, तशी संगीताची भूक लागूंक जाय म्हणलो. उठ. ती भूक लागल्या शिवाय म्हणलो तूं शिकूंक आयला तें कांय जावचें ना. हय, ती आमची भूक मेल्या मेले अशें म्हणना, पूण ते परत अल्पसंतुष्ट म्हणजे इल्लें खाल्यार ती पुरो अशें. ती भूकूच लागना. तुजो लास्ट सोंपयतना बरयनात कित्याक? ना रे म्हाका खूब म्हाका कित्याक अशें न्ही. हांवें बरोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका खूब जाण सांगतात की तूं बरयना कित्याक हें. म्हाका अशें दिसता म्हजो तो म्हणजे मे बी फॉल्स इम्प्रेशन अबावट माय सेल्फ म्हणटा तशें. म्हज्या बद्दलचो एक गोड गैरसमज आसत तो की हांव जितलो सुसंगत उलयतां पळय तितलो सुसंगत बरोवंक शकना. एक तर तकलेन खूब विचार आसता, ते फिल्टर जावन पेनान सारके येनात, तें एक कारण आसत. आनी त्रास जाता म्हाका रातची कोणें म्हाका कमिटमेंट हांवें जाल्यार कोणाकूय दीत, हांव बरोवन दिता म्हणून तुका. म्हाका रातची न्हीद पडना, हांव डिस्टर्बड आसता आनी कितें जाता तें. एक वाक्य बरोवपाक लागल्यार 4 वाक्यां सुचतात. सो हांवें अशें ठरयलां की सामकें उलोवपाचें बरोवपाचें ना, बरोवपाच्या वाटेक वचप ना. बरयलां सहज केन्नाय जालें जालें. हय, म्हाका केन्ना दिसता तेन्ना हांव बसता. जें म्हाका येता तें तितलें बरोवन दवरता. ओडाताण करप ना. खूब त्रास जाता. तर खूब त्रास जाता. आयले तुमी इतलेंच मागतात की फुडलीं कितलींशींच वर्सां तेच बरें सूत्रसंचालन आनी त्योच बऱ्योच मुलाखती आमकां आयकुपाक मेळच्यो. बऱ्यो मुलाखती आमी करतात तसली न्ही. इतलीच इच्छा आसा. तुमी आयले आनी मुलाखत दिली तर थँक्स अ लॉट. थँक्यू सो मच. थँक्यू.